करपाक पडले कारण ज्यो गोष्टी आमी फाटले फावटी जाहीरनाम्यात सांगिल्ल्यो त्यो गोष्टी आमच्यो मुखार गेलना आनी त्या प्रामुख्यान जो प्राथमीक शिक्षण आसा ते एक आनी बाकीचे विशय आनी अशा पद्दतीन जेन्ना गोंय वता तेन्ना आमी गोंयच्या जी संस्कृती आसा गोंयची जी भाशा आसा गोंयचे जे इतर प्रॉब्लेम्स आसा कूळ मुणकार प्रॉब्लेम आसा हे सगळे प्रॉब्लेम भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारात हांव जरी त्या युतीन आशिल्लो जरी ते सुटावे जाले ना आनी त्या खातीर एक डिसिजन आमकां घेवचें पडलें म्हाका बाब सुभाष सराक आनी त्याच प्रमाणे शिवसेनेक की कितें तरी वेगळेपण आज आसपाक जाय जे गोंयचे मातयेंतले विशय आसा ते मुखार घेवन वचपाक जाय. सालिगांव, थिवी, कुंकळी आणि मुरगांव गोवा सुरक्षा मंचाचे शिवोली एक, पणजी एक, मय एक, साखळी एक, कुरचेऱ्या वेली आणि कुरचेरे आणि बाकीचे उरले ते सगळे मोगोपक. म्हणजे आतापर्यंत 37 जाले ताचे वयले जे आसा ते हे करपाचे अधिकार तांकां दिल्या. गोवा भाजपाक 2 वेळाच्या इलेक्शनान निवडून दिवपी जे कॅडर आसा ते पूर्णच्या पूर्ण कॅडर जे आसा ते भाबा समूहच्या आंदोलनान सहभागी जाल्ले आसा आनी पर्यायान हे दोन्ही वेळार भाजपाक निवडून दिवपी कॅडर जे आसा ते गोवा सुरक्षा मंचा कडेन शिफ्ट जाल्ले आसा आनी त्यामुळे बॅनर जरी नवीन आसलो जाल्यार इलेक्शनान लढपाचे अनुभव जो आसा आनी संघटन तंत्र जे आसा त्या बाबतीत गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो सशक्त आसा आणि सबळ आसा. की श्री मनोहरराव पर्रिकर हे मोठे नेते आहेत, ते देशाचे संरक्षण मंत्री आहेत, त्यांनी देशाच्या संरक्षणाचं काम केलं पाहिजे. जम्मू काश्मीरला पुन्हा एकदा लष्करी तळावर हल्ला झाला अतिरेक्यांचा. समान मुद्दे जे आसा त्या समान मुद्द्यांनी हो प्रथम मुद्दो आसा. विद्रोह करतात. इंग्लीश ग्रँट जे आसा प्रायमरी स्कुलान जे इंग्लीश ग्रँट दिले वता हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या विरुद्ध आसा, जागतिक सिद्धांताच्या विरुद्ध आसा आणि त्यामुळे अनैसर्गिक आसा, अनसायंटिफिक आसा. सगळ्या लोकांचे म्हणजे इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर नुकसान सायकोलॉजिकल आणि एज्युकेशनल नुकसान करणारे आसा. हे आमच्या खंयच्याच बांधवांचे तो मुस्लीम बांधव जावं, ख्रिश्चन बांधव जावं, हिंदू बांधव जावं हांचे एज्युकेशनल नुकसान जाल्लें आमकां परवडना आनी त्यामुळे हो निर्णय जो आसा हो सगळ्यात पयलीं ताची अंमलबजावणी युतीचें सरकार आयल्या नंतर केलें वतलें. एक लक्षात घेया की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो स्वयंसेवक खंय जरी आसलो, खंयच्याय स्थितीन जरी आसलो जाल्यार इंग्रजी अनुदान दिवन हांगाच्यो मराठी कोंकणी भाशा मारच्यो अशें एकट्याकूय दिसना. त्या सगळ्यांचें कन्विक्शन अशें आसा की हाज्यामुळे संस्कृतीक हानी जातली. त्यामुळे इंग्लीश ग्रँट ज्यांनी कंटिन्यू केली त्या पक्षाक एक सुद्धा संघ स्वयंसेवक विनय तेंडुलकरान जशें सांगलां तसो मतदान करचो ना हाजी म्हाका पक्की गॅरंटी आसा. इलेक्शना उपरांत परिस्थिती आयल्यार पासून गोवा सुरक्षा मंच बीजेपी कडेन खंयचेच परिस्थितीत युती करचो ना म्हूण सुभाष वेलिंगकार उलयला. पूण सुदीन तशें कांय उलयना. Possibility of tying at this stage to any other because we definitely know that we will get more than 21 seats in Goa Assembly. So there is no question. राजकारणात जर तर एका अर्थ नसता हांवें कालूच तेंच सांगलां चाणक्य नीती ही वापरची पडटा. पक्ष जर टिकतलो काही चाणक्य नीती आमी वापरल्यो तातूंत कांय दुबाव ना. पूण हाजो अर्थ असो न्हय की आमी पक्ष घाण दवरतले आनी त्या खातीरच ह्यो गोश्टी आमकां पक्ष बांदपा खातीर करच्यो पडल्यो केल्यो. हाजे मुखार पक्ष वयर आयलो, पक्षाची धुरा युवा नेतृत्वा कडेन गेल्या आनी आमी तिनूय आज जे युतीक घटक आसा शिवसेना आनी गोवा सुरक्षा मंच हे योग्य न्याय गोंयाक दिवपा खातीर मुखार सरल्या. हे जर जावपाक जायना अशें तुमकां सगळ्यांक दिसता. लोकांक आमी सामको मन बसून उलो मारुया की योग्य निर्णय घेवन खंयचे तरी पक्षाक
21 आमदार कमीत कमी निवडून द्या. जर तर ह्याका राजकारणात अर्थ नसता हे तुम्ही जाणून घेवपाक जाय. गोवा सुरक्षा मंच आता त्या गोवा सुरक्षा मंचाचे हाका विचारूंक जाय, पण भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि गोवा सुरक्षा मंच जो आसा एकाच विचाराचे आसा, कदापि भारतीय जनता पार्टी बरोबर युती करचे ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस.